आदार कुरपा बेसावा शेता मगळ बाबणीनो आनी भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक ह्या नव्यानाच्या मिसाक मग सुस्वागत मागता. बाळक मुरयेक मान करून आसगरच्या ह्या नव्या मिसाचेर विशेष करून तुमी आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण ह्या संदर्भार मागता आसतना आयचे दिसा मरी आमकां ह्या नव्यानाच्या 5व्या दिसा आमचें कुटुंब शांतीचें बिडार करूंक आपोवणी दिता. मुरयेचें कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार जाल्लें आनी मुरये मायेची देख घेवन आमचें कुटुंबूय शांती समाधानाचें बिडार करूंक जाय अशी कृपे दिनी. विशेष करून ह्या संदर्भार आम्हा समेस्तांत देवून येवन देवन मागता आसतना आयच्या दिसा जल्म दिसाक अर्ग सावन मिसपटयता जेसन कोरेया असुमचो वडो देवादीन जॉन बाप्टिस्ट डिसोजा हाच्या 38 वर्सांच्या मरण सुवाळास कडून मिसिता असुमता विन्संट डिसोजा वेलंकनी वडो. तशेंच आज जल्म दिसाक अर्ग सावन मिसपटयता प्रवीण डिसोजा मोतीमय वडो. तशेंच जल्म दिसाक अर्ग सावन मिसपटयता अरविंद डिसिल्वा नित्यादर वडो. तशेंच पांचवो जल्माचो दीस म्हणजे 5वें जल्माचें वर्स आज आचरण करून देवा अर्गांचो मिसपटयता आशेल डिसोजा मुडबिद्री तांचे बसून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. जायतीं जाणां 14 जाणां जल्म दीस आचरण करचें आसात तांकां बरी संतोश बरी जल्म दीस आमी मागया. तशेंच आनीक लिझल वेगस ही जल्म दीस आचरण करता ताचे विशूद आनी देवाक अर्गांचो मिसाचें बलिदान भेटयता ताचे बसून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. 5 जाणां आज जल्म दीस आचरण करचें आसात तांकां संतोश बरीत बागी जल्म दीस मागया तांचे ते खातीर मागया. तशेंच देवादीन सेलेस्टियन कुटीन जत्म्या विसिता प्रज्वल मस्करेनस मोंतीमाय वडो तांचे हृदय बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आम्हा समेस्तां बसून मागया. जे कोणा वागतान बसयला तांचो उगडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो नव्यान 5वो दीस आचरण करच्या वखदा बरी माई आमची कुटुंबां शांतीची बिडारां करूंक आपोवणी दिता आसतना आमचें कुटुंब सगळें समया मुखार आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांत आसलें समाधान अशांती कश्ट संकश्ट सगळे बरे मुखांतर ते संपूर्ण जावन दी. कशें कानानगरीचें लग्न मटवांत आसले समस्ये परिहार जाले तशेंच आमच्या कुटुंबांतले समस्ये मरियमाय मुखांतर परिहार जावन दीत म्हणून हे संदर्भार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते परिवांटूक येवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार करया. काळजांत तांदूक दन बगसाणें मगतेल्या बगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांक काकूतका तूं पतक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूतका आमचे गती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांक काकूतका तकली बघून देवाची काकूत आमी मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एगडी बोर आमच्या तेसां खातीर इरेद्यां खातीर दोळे धांपून सुमे लागीं आमी मागया.
आज पवित्र सभा बघेवन तो ग्रेगर वरतो श्रेष्ठ गवळी धर्मशास्त्री असो उगडास करता असतना ह्या श्रेष्ठ गवळ्याची देख घेवन आमी बाबा तांतीर आनी घट जावंक करपा मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पर जें बऱ्या पडटा तें सगळें तूं तिका कणवळ्यान दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. बघेवन ग्रेगोर श्रेष्ठ गवळ्याचे विनवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवयाचो आत्मो दी. हे परी तिचे क्रिस्ती जिणेचे सुदारा पळोवन तांकां सदां काल संतोष बगू. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांव पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोतीन क्रिस्ता थंय कोलोसेंत आसात त्या भागेवंत आनी विश्वासी भावा भयणींक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर मागण्यांनी तुमचे पासत देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्गां दिता. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेल्या भावार्था विशयांत आनी सर भक्तां थंय तुमी सांबाळिल्ल्या मोगा विशयांत आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सरकार तुमकां एक भरवोसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. नीज सुवार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या भरवशा विशयान तुमी जाणा जाल्यात. जशें आख्ख्या संवसारान तशें तुमचे मदीं ही सुवार्ता पावून फोळ दिता आनी विस्तारता. देवाच्या सुवार्थेचे देणे घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात तवळ थावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहवावराडी एपाफ्रासा थावन हें तुमी शिकल्यात. आमच्या तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशयांत म्हाका कळीत केला. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदां काल हांव विश्वासून आसा. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदां काल हांव विश्वासून आसा. हांव जाल्यार देवाच्या घराक लेगून वाडत्या ताजेतुनाच्या रुखा सारको देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदां काल हांव विश्वासून आसा. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदां काल हांव विश्वासून आसा. तुज्या ह्या उपकाराक सदांच हांव तुका दिन वाचतलो. तूं भोव कणवळो म्हणून तुज्या भक्ता मुखार परगडतलो. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदां काल हांव विश्वासून आसा. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदां काल हांव विश्वासून आसा. Alleluia, 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 alleluia. दुर्बळ्या बरी खबर परगट करूं बंदेन असलेल्यांक सुटका दिवं सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia,
Alleluia, Alleluia. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. बगे वलुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. सिनेगोगांतलो बायसर जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासू मांयक कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सशी उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडे रोगाची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशी हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोबगलीत बायसन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेस्तावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडटस नर मनीस नासतले एक सुवातेक तो बायसन गेलो. पूण लोक ताची सदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनय म्हणून तांणी ताका आडोंक पडयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, नव्यानसो 5वो दीस आचरण करच्या वखदा हेची वाचपां आमी पळयलीं जाल्यार हेच्या पयल्या वाचपांत सांपावलू कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा, देवाच्या सुवार्थेचें देणें घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात तवळतावन तुमचे मदें अशें घडून आयलां. देवाच्या सुवार्थेचें देणें घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण जाणा जाल्ल्यांत शांती समाधान रुता जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. 8 भागींत देवाचें उतर शांती पासत न्ही समाधान हाडूंक उरतात ती कितली भागी. तांकां कितें म्हणटले? शांती पासत उरतात ती कितली भागी. समाधान हाडूंक उरतात ती कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. पळया, खंयसर एकवट हाडूंक, खंयसर एकवट हाडूंक, खंयसर माया मोग हाडूंक, खंयसर शांती हाडूंक, खंयसर समाधान स्थापन करूंक वावुरतात तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. देवाची भुरगीं. आनी हे देवाची भुरगीं जायचे जाल्यार आमी शांती समाधानान जिवंक जाय. घुसपट गोंदळ न्ही आनी कसलेंच अशांतीचें वातावरण आमच्या कुटुंबांत जावं दी, समाजांत जावं दी, आमच्या परिसरांत जावं दी, तें आमी आसा करूंक प्रयत्न करचे न्ही. जर तर अशांतीचें असमाधानाचें वातावरण आमी आसा करूंक प्रयत्न करता जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं जायना, देवसराचीं भुरगीं जाता म्हणलें सती देवाचें उतर आमकां दिता. देखून सांपावलो म्हणटा, सुवार्थेचें देणें घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण जाणा जाल्ल्यात तवळतावन तुमचे मदें असलें शांती समाधान रुता जावन आयलां म्हणलें सत तो उगडापें करता. आयच्या किर्तनाचेरी एक दिश्ट आमी घाली जाल्यार तुज्या काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाळ हांव विस्वासून आसा. कित्याक आमचें कुटुंब शांतीचें समाधानाचें जायचें जाल्यार देवाची काकुळट आमच्या कुटुंबांनी निरंतर मापान वळोवन येसय. ती काकुळट आमी एकामेका थंय वांटून घेसय. कांय तरी सूख घडटा, सडवणें घडटा, कांय इल्लेशें सडवणें जाता. एकामेका सुदारसून व्हरचें, एकामेका बोगसून व्हरचें, एकामेका तें काकुळटीन समजून घेवचें भोव गरजेचें. सडवणें सगळ्यां थंय जाता. सडवणें जायनातलो मनीस ना. पूण तें सडवणें जाल्लेंच ओड करून अशांती कारण जावच्या बदलाक तें थंयसरच सुदारसून माया मोगान काकुळटीच्या स्पिरितान इत्याद करचें भोव बरें सत म्हणलें आयचें किर्तन आमकां विवारिता. आयच्या सुवार्थेक आमी आयलां जाल्यार
कुटुंबांतली पिडा शिडाई एका नमुनेच्या अशांतीक असमाधानाक कारण जाता. ल्हान जावं व्हड जावं खंयची पिडा आयली म्हणटना कुटुंबांत ना समाधान आसूंक कारण जाता. देखून मोतीचें समाधान भोव गरजेचें. आनी हे कुडीच्या कुडीच्या पिडे वरवीं थोडे फावटी आमचें समाधान पाड जाता. आमी डिप्रेशनाक वेता, आमी हायपर टेन्शनाक वेता. आजकाल जायतीं जाणां मोतीच्या पिडेन कोसळून आसात. न्हीद पडना, समाधान ना, शांती ना, टेन्शन आसा, हायपर टेन्शन आसा, डिप्रेशन आसा, अशें नाना रितीची चिंता मोती घेतात. न्हीद पडना असल्या संगतींत वळवळची आसात. समाधान संतोष ना आनी असल्या परिगतींत आसलेल्यांक जेजू जावन आसा वैज, जेजू जावन आसा वैज, तो जावन आसा शांती समाधानाचें हातेर. देखून तो म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो, हांव तुमकां शांती दितलो, समाधान दितलो. हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. संवसारा फाटल्यान कितलेंय तुमी दावा पूण संवसार तें समाधान दिवंक शकना. हांवें दिवचें तें समाधान, सस्ताचें समाधान, तें निरंतर बाळतात असलें समाधान, तें समाधान सुमयाच्या उतरा लागीं आसा. देखून सुमी म्हणटा तुमी म्हजे लागीं या. जायते पिडेस्त जावं पुरो पेद्रोची सासूमाई आनी थंयसर गांवचे सगळे पिडेस्त थंय जेजू लागीं आयले. सगळी शांती समाधान येवन फाटीं गेले. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आनी एक उतर म्हणटा हांवें उरिल्ल्या गांवांक वचूंक आसा, उरिल्ल्या देशांक वचूंक आसा, उरिल्ल्या हांवें राज्यांक वचूंक आसा. थंय हे शांतीचें समाधानाचें राज परगट करूंक आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मरी आमची माता समाधानाचें बिडार करची आदर्श. नजरेताचें कुटुंब शांती समाधानाचें कुटुंब जावन तिणें बांदलें. देखून मोरी कुटुंबांत शांती समाधान हाडच्याक आदर्श म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. मोरये मायाची देख घेवया. आमी आमच्या कुटुंबांत हांगा पळया, आमी आमच्या कुटुंबांत शांती समाधानाचीं भुरगीं जावया. ल्हानपणारच भुरग्यांनी वो शिकवण वृथा करूंक जाय. वडिलांनी वो शिकवण सांबाळूंक जाय. देखून ल्हान उतरांक फाटीं उलोवचें, ल्हान उतरांक झगडचें, ल्हान उतरांक गालाट्याक कारण करचें आमी उणीस जावंक नजो. तशें जाल्यार मोरये मायाचीं भुरगीं आमी जावंक शकना. जेजूचे खरें शेस पाटलाव धरूंक शकना. देखून शांती समाधाना पासत वावुरतात ती कितलीं बागी सर्गीचें राज्य तांचें मात्रणी देवाचीं भुरगीं म्हूण तांकां आपयतले. आमी खरीं देवाचीं भुरगीं जावच्याक देवा स्वादार मागून शांती समाधानाचीं मनशां जावंक, शांती समाधान वृथा करचे दूत जावंक समी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी, आमच्यो गरजो कितें आसात ते एका देवाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पण दिवया. तुमची सभा बापा आमचे मागणे आयकय. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तुजे परजेक निरंतर दैवीक जीव दिवन मोगाचे तशें शांती समाधानाची कुटुंबां रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक विविध धर्मांमध्ये सहकार आसा करूंक आनी लोकांतय तांची जबाबदारी पाळूंक उर्बेवन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या क्रिस्तांव आवय बापायनी मोरये मायेची देख घेवन आपल्या कुटुंबांनी बावरतां जियेचें आनी कुटुंबांतल्या इवजणांक आनी भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडोवन समाधानाची घराणी बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंब म्हणले जिणे रितीक विविध संवसारी सौकर्यांचे वादळ आपटोन आसा. तसल्या सर करगांतावन कुटुंबाक निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेन कश्ट तेल्यांक तूं संतोष आनी समाधान दी. तांची सेवा करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक वैजांक आनी नर्सांक तुजे बेसांवां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे दांपया आमच्या खासगीकर संगातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत शांती समाधान पसारचे दूत आमी जावंक समेची कृपा आम हर एकल्यान ती देव नेऊन दी म्हूण मागया. आमच्या जिवितांत आमचे असले सगळ्यांना समाधान पयसरून दी. शांती समाधान आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडींत, आमच्या मतींत रुता जावं दी म्हूण मागया. सर्गीचे भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन तुका समर्पण दिता.
संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव शांती समाधानाचे दूत आमी जावंक तुजी कृपा आमकां सदांच वळय म्हण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजे न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादे बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं. तसो यज्ञ आसबा घेवन तो ग्रेगोरीच्या परबे समायर आमी तुका भेटयता. तांतू वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुज्या बोगसाणें आनी सुबाम जिवीत मेळो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसोंग. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काही दोन्ही तीस आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत ग्रेगर व्हरतो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमंग तुज्या पवित्र सभेत तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळ व्हरताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावी ताकाचे उंचगी तुकाचे पवित्र घडी आमी संभ्रमता. भाव भयणीनो, भुरग्यांनो, आमची जिवीत शांती समाधानाचें जावच्याक, आमची कुटाम शांती समाधानाचें बिडार जावच्याक देवा स्वादार कृपा मागून सगळी आमची मागणी, आमची कुटाम, आमची घर आनी घराणें जेजूची कुडी रक्त समर्पिया. बापा, क्रूस तुम पवित्र, तुमचं सगळी अपवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मारण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta gutu pergetuya Somi Jesu melo, somi Jesu dimanzala. Oh, bawarta sogut, ami pergerta, Jesu novyane tolo. बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता आणि जीवित सवंडो आणि सोडून काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्य बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर लिव आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकूत करी तांकां तुजी इश्टगती दोन तोरलेले समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदूता भगेवन ग्रेगोर वर्तो आनी सर्व गळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची अचिना मतीन दवरन आनी शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगाता मागता आसतना म्हज्या कुडींत म्हज्या मतींत म्हज्या कुटुंबांत सोम्याचें समाधान सदांच राजोवच्या पासून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजे कुशी श्रीगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या आमचेता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिशेंतले आमकां निवार देयकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे तेने राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी प्रिय इजून आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली शांती समाधानान सर्गींचे ह्या संवसाराक हाडून आयिल्ली आमची कुटुंबां शांती समाधानाची बिडार जावंक आपोवणी दितात ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचें भाग म्हाका फोवो ना पूण तुज्या कांय उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन. सोम्या
प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजो पोत जेजू आमचो एकलोसो गुरू आनी तो आमच्या आत्म्याच्या पोशणाक तुवें दिल्लो जीव उंडो, ताचे कडचें तुजें संपूर्ण शिकोवंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या सता प्रमाणे माया मोगाच्या करण्यानी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घटाय दी. ह्या आमी मागता भगवंत ग्रेगोरीच्या परबे समार तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. बशा मुगळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. भोव शिस्तेन, भोव मोगान, भोव भक्तेन हे मिसाचें बलिदान तुमी भेटोवन तुमच्या त्या सामा खातीर तुमी मागत आसात. तुमकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं. आयची देवस्तुती चलून व्हेल्ल्या मंत्रीमय वाड्याक नित्यादार वाड्याकारांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. तशेंच पुरब्याचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सदस्यांचेर आनी संगीत केल्ल्या सिस्टराचेर तशेंच कोमो केल्ल्या समेस्तांचेर हांव देवाची बेसांव मागतां. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आयचें मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून सगळ्या संवसार प्रसार करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाकी हांव अभिनंदन पडयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच व्हडा मोगान व्हडा संख्यान तुमी भुरगीं हांगासर आनी वडिलां फुलां हाडून येतात, मरये अर्पितात, तुमचो इरादो मरये मुखार दवरतात. तुमकां शबासकी आनी अभिनंदन. अरे एका दिसा पावणे 9 वरार मिसाचें बलिदान आसा. मरये मायेच्या मनाक तुमी येता आसतना हर एकल्यांनी फुलां हाडून येवचीं आनी एक फूल तुमी मरयेक अर्पीत आसतना तुमचो इरादो मतीन दवरलेलो तो इरादो उसान सांगचो आनी तुमच्या गरजां खातीर मागचें. खंडीत असो प्रतिफळ तुमकां मेळटलो. आमी मागलेली मागणी, उबारलेली मागणी, भेटयलेली मिसां ते सवां कितें गस निर्फळ जाय नजो ती संपूर्ण रितीन यशस्वी जावन फळ जोडी जाय असो इरादो आमच्या हर एक भक्तीक करनेचो. तिका तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता आसतना आयच्या दिसा हांगासर गोडशें दिवंक कुमो केल्ली आसात. एलरिया एलरिश आनी लिओरा डेसा कार्मेल वडो, विहान एश्रियल डिसोजा वेलंकनी वडो, एंटनी मेनेजेस फातिमा वडो, प्रवीण डिसोजा मंतिमाय वडो, अरविंद डिसिल्वाजल मदी संदर्भार नित्यादर वडो, ॲशल डिसोजा मोडबिद्री, लिझल वेगस मंतिमाय वडो, नावनाका म्हणकल्या नित्यादर वडो. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. सुमयाची भरपूर आशिर्वाद आंब्या संवादांचेर मागता. परत अरे एका दिसा हांगासर गोडशें वणच्याक वर्त्या मापान तुमी कुरमो करूंक जाय. तशेंच मध्यबेस्ता दिसा कुबू वणच्याक बँडाक फुलांक वर्णांक इत्यादी तुमी वरदार मनसो सहकार दिवन पाठिंबो दिवंक जाय म्हूण तुमचे लगी विनंती करता. फुलनी फुलाची पाकळी दिवन मरये मायेच्या ह्या कुटुंबाच्या फेस्ताक संभ्रमान आचरण करच्याक आदार दियात म्हूण तुमचे लगी विनंती करता. तशेंच दिसपट्टें तुमची मिसा वेळार तुमची तेसांव आसात, मिसां आसा जाल्यार वेळार तुमी दिवचीं. तशेंच फेस्ताक मुद्दम तशेंच मिसां दिवंक आसात जाल्यार गळे करिनासतना वेळार तुमी दिवन सहकार दिवचो. परत हांगासर हेची कितें म्हणटात सगळी मंडवळ केल्ल्या सिस्टांचो उपकार बावडटा. आतां आमी नोवेनाक जावया. नोवेनाचें गीत आमी गावया. संगत मेळया भुरग्यांक पयलो अवकाश करून दिया. सकाळच्या 2 लायन होगळसिया ओडता इतलानी सोन्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगाता मेळया सकल लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोये होगळसिया पाल्या
मोये पावस आले ओढता इथला आणि सोया तुला एकटाय करूया एक मुकुट गोंड्या आणि मायेक दिव्या सकल संगत मिळ्या सकल लागी सया आमची ताळी एकया मोरे भोगळसिया तुझे काळी स्थिकावी पूत हे देखोई थी कला फूल बाय मोजी या शोभित फुलाची ओढता इथलारी सोन्या फुला एकटाय करूया तासो एक मुकुट गोंड्या आणि मायेक दिव्या सकल संगत मिळ्या सकल लागी सया आमची ताळी एकया मोये भोगळसिया दर्यात माई कोण करता पुढच्या मोसात आसा माय तुझो आधार मागता आम्ही घरान रावता ओढता इथलानी सोन्या फुला एकटाय करूया तासो एक मुकुट गोंड्या आणि मायेक दिव्या सकल संगत मिळ्या सकल लागी सया आमची ताळी एकया मोये भोगळसिया संतोषासो ताट उजवाड तुझो आमकां धामच्या मोडासो आळोक पयस जावं डवसो ओढता इथलानी सोन्या फुला एकटाय करूया तासो एक मुकुट गोंड्या आणि मायेक दिव्या सकल संगत मिळ्या सकल लागी सया आमची ताळी करूया मोये भोगळसिया वाडून सोडो तुझे नाम तुझी भक्तू दर्शा मेळून माय तुझे बेसा बागी जावांचो वाडून सोडून तुझे नाम वाडून सोडून तुझे नाम
ही भक्तुधासा मेळून माय तुझे बेसा भागी जावम सुगा ओढता इतलानी सोड्या तुला एक करूया तांसू एक मुकुट गोंद्या आणि मायक दिव्या सकळ सांगाता मेया सकळ लागी सया आमचे ताळे कया मोये होगळसिया पाल्या भीतर बावथली शिंपी आभोली उलात कै मेळटली मोरयेक फावो जाली ओढता इतलानी सोड्या फुला काय करया ताचो एक मुकुट गोंद्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागी सरया आमचे ताळे करया मोरी पोगळसिया तुझे सांगा भोग्या संतोषाई समाधान हाडता तुझी लेख किंवा आमच्या व्यस्त नसताना इकडे शिवे नाही बाबा तांदळाशी बाबासाठी समाधानाची देवाची खुशी आमची तिने पडून तुझ्या प्रेरणेला होई आम्ही वडिलांनी आमच्या भोग्यात समजून त्यांच्या पालन पोषण मुगाम करून आणि भोग्यानी वडिलांका समजून आमची कुटुंबा भवनाची आणि शांती समाधान पिढ्या सांग रूपांतर करून तुझी ससायला होई या विमानात तुझ्या खुशी जल म्हणल्या देवपुत्र आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमचे
Christi, Amen. Amen.